बुधवारा गोयच्या एसटी फुडाऱ्यांनी तसेच आमदार मंत्र्यान मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली। सगळ्या फुडाऱ्यांनी राजकीय आरक्षणाचो प्रश्न बेगबेग सोडवचो म्हणून मुख्यमंत्र्याकडे मागणी केली। मजगती मुख्यमंत्र्यानूय 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेच्या पयलीं एसटीक राजकीय आरक्षण दिवपा खातीर यत्न करतलो अशें आश्वासन दिल्ल्याचे एसटी फुडाऱ्यांनी सांगले। पॉलिटिकल रिजर्वेशनच्या संदर्भात आसात आमचे आदरणीय स्पीकर ऑनरेबल ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर ऑनरेबल MLA कोर्ताले आणि उठाचे अध्यक्ष प्रकाश वैभव पाटील सगळे CMाक आमी एक रिक्वेस्ट करपा खातीर आयिल्ले आशिल्ले की जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ होम अफेर्स अमित शाहजीन जे आमकां एश्युरन्स दिल्ले आशिल्ले ते फॉलोअप कर ते मॅक्सिमम एफर्ट घालून अनलेस अँड अंटील फॉलोअप जायना तोपर्यंत जावपाक खूब डिफिकल्ट आसा। सो हेजेर थोडीशी आमची चर्चा जाली आनी पॉजिटिवली CMाक फॉलोअप करपाक आमी सांगलें। पळय पॉसिबल आतां कितें तें म्हाका कांय खबर ना। आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट द कन्सर्न पीपल अँड आवर चीफ इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। No, is it a strategy to pressurize or what it is? Yeah, election lagi ha. Time ha. Last 23 years we are fighting for the constitutional right. Okay. Question does not arise of pressurizing something. Pressurize जर करपाक जर जाय एका वेळेला येणारो काळ करपाक शकता तूं. ते आमचे कडेन काय ना. 27 पयलीं मेळटलें अशें दिसता तुका आता मेळपाक जाय न्हू। आम्ही CMाक म्हणून पळयल्लें की आमचे रिजर्वेशना लागून आम्ही डिस्कशन केलां आनी तातूंतले बेगीन जो प्रोसेस आसा तो आमी CMाक हांगा सेंटराक उलोवन मातशें आमचो जो रिजर्वेशन आसा तो आमकां जातले बेगीन आमकां 2027 पयलीं आमकां दिवची म्हणून होच इशू आनी तेजेर आनी कांय डिस्कशन जातालें दिसता तुका. आमी रिक्वेस्ट केला न्हू CMा कडेन। सीएमन किती हाणले आता तुमचा? CMान आपण जातले आपण ट्राय करता म्हणून किती ट्राय करता अजून सांगला? हय करता। पण सकाळी 20 तारखेर सांगलेले की किती तरी येतले म्हणून गेला। सो पण 27 अजून महिने खूप कमीच उरला। सो स्ट्रॉंग आन्सर सीएमचे काय देऊन अजून स्ट्रॉंग आन्सर सध्या त्यांनी सांगला आपण सेंटराकडे उलयन आपण डिस्कशन करून तुमचे अपॉइंटमेंट किती फिक्स केला आम्ही सगळं करून आपण ते सांगता म्हणून सांगला। Discussion we have usual political reservation. सो केन्ना मेरेन किती चलते? Date is not in the government hand. But आमचं फाटले 15 दिसा पयलीं जेन्ना होम मिनिस्टर मेळ्ळे तेजे फॉलोअप घेवपा खातीर मेळ्ळें। बट आतां कितें एश्युरन्स बी लायक परत मिटींग जातली अशी कितें सांग आपण पर्सनल तेजे इंट्रस्ट घेवन आनी आपले मॅक्झिमम गोवा गव्हर्मेंटान आपण पूण 27 पयलीं जाता अशें कितें हा इन्फॉर्मेशन बी कितें आसा जरा थोडेच महिने उरला। सो 7 महिने उरला बट इफ इट इज डेट इज नोटिफाईड आम्ही स्ट्रेस केला दो इट गोवा गव्हर्मेंटा परचेज करून डेट नोटिफाईड करपाची ऍक्ट ऑलरेडी ऍक्ट जाल्लो आसा। सो ते जाले नंतर समजा विथीन 3 मंथ्स द प्रोसेस कॅन बी जस्ट लायक यूपी प्रोसेस 3 महिने जावपाक येता। तुमकां होप आसा? वी आर